स्मार्ट सिटी मिशन हे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचे एक स्वप्न आसा. म्हणजे देशभरात 120 स्मार्ट सिटी क्रिएट करपाचे हे ताणें ध्येय दवरला आणि पणजे तातूंत सेकंड फेजीन सिलेक्ट जाल्ली. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली. फर्स्ट फेज वी हॅड मिस्ड इट, आमी सिलेक्ट जावन आशिल्ले. सेकंड फेज जेन्ना आमी आमचे रिवायज करून प्रपोजल दिले तेन्ना त्या कॉम्पिटिशनाक आमकां बरे मार्क मेळ्ळे आणि त्याच धर्तीचेर आमी खुबशे प्रोजेक्ट तेन्नाय चालू केल्ले. आता जो सिवरेजीचो प्रोजेक्ट चालू आसा इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द सिटी. म्हणजे हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की पणजे शहराक 1964 फर्स्ट टायम सिवेज आयल्या आणि पणजे शहर हे गोंयचें एकमेव शहर आशिल्लें जाका सिवेज कनेक्शन आशिल्लें. प्रत्येक घरचे सिवेज ही एका टॉकार व्हरून थंय ट्रीट करून मागीर ती दर्यान नाल्यार ती खंय तरी सोडटाले बरें उदक करून. आणि आमचो बरो भशेन प्लांट चालू आशिल्लो. पूण 64च्यान जो प्लांट चालू आशिल्लो थंय शहरूय वाडत गेलें. म्हणजे 64 म्हाका दिसता पॉप्युलेशन 5-10 हजाराचे वयर नासतलें. आयज पणजे शहर 1 लाखाचेर पावलां. पणजे शहराचे बॉर्डरी वाडल्या. म्हणून ही जी सिवेज आसा खूब कडेन सिवेजीचे पायप आतां उरूना. पायप मेल्ट जाल्या. पयलींचे पायप ते हाजे चिनी मातयेचे पायप आसले ते मेल्ट जाल्या आणि फक्त ते बुराक उरल्या. खूब कडेन तोय कॉलेप्स जाल्या. म्हणून सिवेज सिस्टमाचो प्रॉजेक्ट हो अत्यंत शहराक लागून म्हत्वाचो आसा. संजीत रॉड्रिक्स IAS ऑफिसर जो आता स्मार्ट सिटीचो इन्चार्ज आसा तो तेन्ना म्हणजे स्मार्ट सिटी जेन्ना सिलेक्ट जाली तेन्ना ही वॉज अ इन्स्ट्रुमेंटल ऑफिसर. म्हाका दिसता तो कॉर्पोरेशनाचो हे आशिल्लो कमिशनर आणि ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल. ताका पूर्ण म्हायती आसा. ही इज अवेअर ऑफ इट. ही इज व्हेरी वेल कनेक्टेड विथ इट. आय एम कॉन्फिडंट तो मेजर्स घेतलो. ही इज नोन टू बी टास्क मास्टर. मुख्यमंत्र्यांनी ताका मुद्दम हे टास्क दिवन गेला. ताका म्हाका दिसता 4-5 म्हयने जाले ह्या कामाचेर आयल्या आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की संजीत वील डिलिव्हर. आय एम होपफुल दॅट जे जर लॅप्सीस आसा थोडेशे इनकन्विनियन्स आसा ते जितले इनकन्विनियन्स कमी करपाक शकता आणि टायम बाउंड मॅनरान फुडें व्हरपाक शकता हो प्रोजेक्ट तो आमी करपाक जाय. ताका जी मदत लागतली म्हाका दिसता सरकारी दोतोर प्रमोद सावंत हाजे सरकारी हे पूर्ण कटिबद्ध आसा. तेही काम करता हाजेर. ताणें म्हाका दिसता मिटींग केन्ना तरी आपयल्या आणि ही हॅज बीन पिरियॉडिकली रिव्ह्यूइंग इट. पूण म्हजी ताका रिक्वेस्ट आसतली की जितले इनकन्विनियन्स आमकां कमी करपाक शकता तितले आमी कमी करपाक जाय. थोडेशे इनकन्विनियन्स आसतलेच. प्रोजेक्ट करता म्हणटकीर खंय तरी आमकां त्रास जातलो पूण तो त्रास मिनिमम जावपाक जाय. प्रोजेक्ट फास्ट जावपाक जाय आणि सेफ मॅनरान जावपाक जाय. हे तिनूय गोष्टी काळजी सरकारान घेवचे पडटा. मिरामार बरो डेव्हलपमेंट जाला. सो डेव्हलपमेंट हो जातलोच. रायबंद्राय मार्केट येता, रायबंद्राय ग्राउंड येता, तो डेव्हलपमेंट जातलोच. इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड फुल करपाचें ध्येय आसा तेंय जाता. सो म्हाका दिसता त्रास हे आसतलेच पूण सरकाराचें उद्दिश्ट आसपाक जाय त्रास मिनिमम त्रास करपाचे. त्रास जावपाक जायना. जर 0 त्रास जाल्यार दॅट इज आयडियल सिच्युएशन. हे आमकां म्हाका दिसता प्रयत्न आसपाक जाय. डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट. कॉन्ट्रॅक्टर हितून वयता कॉन्ट्रॅक्टरांक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग वचपाकच जाय की खंय तरी आमी सहन करचे ना की कॉन्ट्रॅक्टरांनी जे पळय तांचे कॉन्ट्रॅक्टरांक आसा ते पाळपाक जाय. CPWD सेफ्टी मॅन्युअल जर आसा ते CPWD आय एम अवेअर ऑफ इट. CPWD सेफ्टी मॅन्युअल आसा आणि ताका लागून जे कितें करपाक जाय ते संपूर्ण करपाक जाय. बॅरिकेडिंग करपाक जाय, इल्युमिनेशन करपाक जाय, ताजेर रेडियम स्ट्रिप्स लावपाक जाय. क्लियर लोकांक कळपाक जाय बाबा खंयचो रस्तो बंद आसतलो, केन्ना बंद आसतलो, कितल्यांक बंद आसतलो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंटा खातीर जर पुलीस जाय तेही आमकां दवरचे पडटले. सो हे सगळे मेजर्स आमकां घेवचे पडटल्यो. हे कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक घेयना मेजर्स? ते कॉन्ट्रॅक्टरांक विचारचे पडटलें. आय डोंट नो. म्हजोय थंय संबंध ना. पूण डेफिनेटली हांवूय ऑथॉरिटीज कडेन हांवूय संजीता कडेन इन टच विथ संजीत. आय एम इन टच विथ ऑनरेबल CM ऑल्सो. सो वी वील ऑल्सो वर्क आउट. ओके. आनीक एक तुमी म्हटलें की पणजेक एक बरो आउटकम दिवंक शकता पूण थोड्या जाग्यांचेर आमी अशें पळोवंक येता की काम कंप्लीट जालें तरी रस्ते केविन जाता, गाडयो वयता. ना केविन जातले. ताका एक म्हणजे रिजन आसा. म्हणजे जे पळय काम हातान घेतलां म्हणजे ही सिवरेज सिस्टम पयलींचो प्रोजेक्ट आशिल्लो. जेन्ना स्मार्ट सिटी चालू जाल्लो तेन्ना आमी हो आंखणी करताले आणि तेन्नाय आमी एक ठरयल्लें की रस्तो सिवेज 2 तरेन घालता. एक संपूर्ण रस्तो फोडपाचो आनी पायप घालपाचें ऑर ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी जी आतां आसा ताका सकयल्यान पीक म्हणटा ताका पीक सोडपाचो भितर ओडून काडपाचो आनी तातूंतल्यान फाटल्यान पायप घालपाचें. जी टेक्नॉलॉजी आतां फॉलो करता. केविन जातलेंच न्ही. खंय तरी जेन्ना तो पीक घालता तेन्ना तो मोठो आसता, पायप बारीक आसता. तेन्ना पायप बारीक घालता तेन्ना तो
तो जेन्ना तो वयलो गॅप आसतलो तो खंय तरी केवीन जातलोच. ते हळूहळू करून म्हाका दिसता 1-2 पावसाळे जेन्ना वतले तेन्ना ते केविंगूय बंद जातले. दीस इज अ सेकंड रेन आय थिंक. हो जो आतां पडटलो जुलय म्हयन्याक इट विल बी सेकंड रेन आफ्टर द डिगींग. सो थोडीशी आमकां कळ सोदची पडटली. पूण जितले कमी जितले आमकां कॉम्पॅक्टिंग करपाक शकता तितले करपाक जाय हें म्हजें मत आसा. विरोधकांकडून सतत आरोप जाता की भ्रष्टाचार खूप जाता स्मार्ट सिटीच्या कामात. विरोधकाचें कामच आसा तें. तांकां कितें पडलां. मागीर कोण तरी खंय तरी अळमेशें वता. हांवें म्हाका दिशिल्लें पावसांक अळमी येता म्हणून. पूण आतां शिंयाच्या दिसांनी अळमी येता हें पयलेंदा पळयता.